सनबनाच्या विशयावयल्यान सत्ताधारी आमदार आणि मंत्र्यांमदी वेगवेगळी मतां दिसून येतात। एकल्याक सनबन जाय जाल्यार दुसऱ्याक नाका। मंत्री सुदिनाच्या कोतान सनबना सारकिल्ल्या गजाली पासून तो खंय सदांच पयस रावता, जाल्यार मंत्री रवी म्हणटा सनबना विशीं निर्णय घेवपाक खंय मुख्यमंत्री सक्षम आसा। दुसरे वटेन आदीं सनबनाक विरोध करपी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकराची सनबना विशीं भुमिका मातशी बदलल्या। तुमकां मायकल लोबो जाय अशें विचारीत 5 जाणांनी मांद्रेचो आदलो सरपंच विद्यमान पंच महेश कोनाडकराचेर जीव घेणो हल्लो केल्ल्याची धक्कादायक घडणूक घडल्या। हे 5 हल्लेखोर पेडणे तालुक्यांतलेच आशिल्ल्याचे कोनाडकराचे म्हणणे। ह्या घडणुकेचो मायकल लोबो सयत थळावो आमदार जीत आरोलकरान निशेध केला। पेडणेच्या थळाव्या राजकी फुडाऱ्यांनी सरकाराचे कायदो आनी सुवेवस्थेचेर फोग काडिल्लो आसा। अजून विधानसभेक 2.5 ते 3 वर्सां आसतनाच गोंयांत राजकारण सध्या तापपाक लागला। कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन मांद्रे मतदारसंघाचेर आतां सावनूच दावो करपाक सुरवात केल्या। मायकल आनी जिता मदीं शाब्दीक फार पेटत आसतना मांद्रे एक धक्कादायक ही घडणूक घडल्या। तुका मायकल जाय काय म्हणून विचारीत मांद्रेचो आदलो सरपंच महेश कोनाडकराचेर 5 जाणांनी हो जीव घेणो हल्लो केलो। कर्मचाऱ्यांचो PF आडून दवरिल्ल्या गोंयच्या 8 कंपन्यांचेर केंद्रान खंय खर कारवाय केल्या। ह्या 8 कंपन्यांचेर केंद्र सरकारान दंडात्मक कारवाय केल्या अशें कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगले। तशेंच कमिशनरा वांगडा हेर विशयांचेर उलोवप करतलो अशें मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगिल्लें आसा। तशेंच कामगार कमिटी फॉर्म करपाक एक बसका घेवपाचे आशिल्ल्याचे कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगले। उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात LDC पोस्ट भरपा खातीर घेतिल्ले परीक्षेच्या गुणपत्रिकेत घोळ जाल्ल्याचो दावो दुबाव 2 चलयांनी उक्तायला। ही चलयां दक्षिण गोंयांतली ह्या फेर प्रकरणात आव्हान दिवपाचो ह्या दोनूय चलयांनी निर्णय घेतला। मयेच्या सरकारी पॉलिटेक्निकात ही परीक्षा घेतिल्ली। ह्या परीक्षेत समाधान करत आपल्या गुण मेळूंक नाशिल्ल्यान तांच्यांनी फेर तपास करपाची मागणी केली, पूण फेर तपासा उपरांत लेगीत तांकां समाधान जावंक ना। तांच्यांनी घोळ आशिल्ल्याचो दुबाव व्यक्त केला तेन्ना तांच्यांनी ह्या यंत्रणेच्या विरोधात तांच्यांनी आतां आव्हान दिवपाचें थारायिल्लें आसा। म्हापशा खोर्जुवेच्या मार्था पेरेरा ह्या 90 वर्सां पिरायेच्या बायलेची व्हॉट्सॅपा वरवीं फटवणूक जाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला। फाटल्या 2 डिसेंबराक ह्या बायलेचो व्हॉट्सॲप अकावंट हॅक जाल्लो। तिका आयिल्ल्या फटीच्या मॅसेजी उपरांत अकावंट हॅक जाल्ल्याचें कळटा। हॅकरान तिच्या अकावंटा वरवीं फटीच्यो मॅसेजी धाडून लोकांक पासून पयशे उखलपाचो यत्न केलो। देखून ह्या फटवणुके विशीं म्हापसा पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या। सध्या सायबर गुन्यांवांनी वाड जायत आसा। लोकांचे फेसबूक, व्हॉट्सॲप, इंस्टाग्राम सारकिल्ले अकावंट हॅक जावपाचे प्रकार ह्या दिसांनी घडत आसा। अशीच एक घडणूक म्हापशेच्या खोर्जुवे वाठारांत घडली। डिसेंबराक खोर्जुवेची मार्था पेरेरा ह्या बायलेचो व्हॉट्सॲप अकावंट हॅक जालो। तिका एका नंबरा वरवीं हेल्प अशी मेसेज आयिल्ली खंय। उपरांत मार्था हिणें तिका रिप्लाय केल्लो आनी चुकून नंबर धाडला तो आपल्याक परत धाडा अशी मेसेज मार्था हिका आयली। त्या उपरांत तिचो व्हॉट्सॲप अकावंट जो आसा तो हॅक जालो।
देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री जावपाचे आसा अशें निश्चित जाल्लेलें आसा। बुधवारा महाराष्ट्र भाजपाचे कोर कमिटीचे बसकेंत फडणवीसाचे नांवाचेर शिक्कामोर्तब जाली। आतां अधिकृत घोशणा आनी सोपूतविधी बाकी आसा। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री जाल्यार एकनाथ शिंदे आनी अजित पवार उपमुख्यमंत्री म्हणून बेरेस्तारा शपथ घेतले। देवेंद्र फडणवीस हांची भेट घेतल्या उपरांत एकनाथ शिंदे हाणें उपमुख्यमंत्री पद स्विकारिल्लें आसा। एकनाथ शिंदे हांकां गृह खात्याच्या जाग्यार नगर विकास आनी एकाद्रे खंयचे तरी म्हत्वाचे खातें मेळपाचें आसा अशी सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळटा। निर्मला नगर शेळडे कॅब ह्या भाड्याच्या एका कुडीत रावपी झारखंडच्या कामगाराची कूड सापडली। घराच्या धन्यान पुलिसांक कळीत केल्या उपरांत तांणी येवन ह्या घडणुकीचो पंचनामो केलो। ताची कूड फुडल्या तपासा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिलेली आसा। ताच्या मरणाचें अजून मेरेन कारण स्पश्ट जावंक ना। पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात। निर्मला नगर शेळडे कॅब ह्या एका भाड्याच्या कुडीत रावपी एका झारखंडच्या कामगाराची कूड सापडली। घराच्या धन्यान पुलिसांक कळीत केल्या उपरांत तांणी येवन ह्या घडणुकेचो पंचनामो केलेलो आसा। ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिलेली आसा, तशेंच ताचो फुडलो तपास चालू आसा। साखळे भर बाजारात झाडाक गोळ घेवन विठ्ठलापूर कारापूरच्या तरणाट्यान आत्महत्या केली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गजानन वांतेकार ह्या तरणाट्यान फातोडेच्या 4 वरांचेर साखळेच्या काडा मार्केटा मुखार आशिल्ल्या झाडाक गोळ घेवन ही आत्महत्या केली। पुलिसांक म्हायती मेळटाच तांच्यांनी घडणूक थळाचेर वचून पंचनामो केलो आनी कूड ताब्यात घेवन पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिलें। मात ह्या आत्महत्येचें कारण अजून अस्पष्ट आसा। पेडण्या बस स्टँडाच्या वाठारात सगळीकडेन हळशीक पातळ्ळ्या। संबंधीत प्रशासनान ह्या बस स्टँडा कडेन पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्याचें स्पश्ट दिसून येता। सेफ्टीक टॅकयेच्या घाणयारे उदक व्हांवता ताका लागून वाठारांत घाण वास पातळ्ळा। बस स्टँडाचेर येवपी लोकांक नाकार हात धरून वचचें पडटा। तेन्ना पालिकेन हातूंत लक्ष घालून ही जी समस्या आसा ती बेगिनांतल्या बेगीन सुटावी करची म्हणून हांगासर थळावे मागणी करपाक लागला। पेडणेच्या बस स्टँडाच्या वाठारांत हळशिकावण्या उदका खातीर घाणयारो वास सगळीकडे पातळपाक लागता। पेडण्या बस स्टँडा कडेन पुरायपणान ह्या हळशिकवण्या गजाली कडेन दुर्लक्ष केल्ल्यान थळाव्यांनी कागाळ नोंद केल्या। हे घाणयारे उदक व्हांवता ताका लागून घाण वास पातळ्ळा। बस स्टँडार येवपी लोकांक नाकार हात धरून थंयच्यान पासार जावचें पडटा। दिवचल म्हालांतल्या पिळगांव वाठारांत सध्या वायगण शेतीची कामां सुरू आशिल्ल्याचें आतां दिसून आयलां। मात शेतकऱ्यां मदीं पयलीं सारको नेट दिश्टी पडना। चडशा शेतकऱ्यांनी अजून वायगण शेतां करपाक लक्ष लेगीत घालूंक ना अशें लोक म्हणटात।
मांद्रे पंचायतीचो आदलो सरपंच आणि विद्यमान पंच महेश कोनाडकराचेर जाल्ल्या जीवघेणो हल्ल्या प्रकरणात आस्पाविल्ल्या सगळ्या दुबावितांक सोदून काडून तांचेर फुडल्या 24 वरां भितर कारवाय करात अशी मागणी कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन मुख्यमंत्र्याकडे केला. मांद्रेचो पंच महेश कोनाडकराचेर जाल्ल्या हल्ल्याच्या फाटभुंयेर मायकल सोपटे आणि पेडणेचे हेर थळावे फुडारी जे आसा ते मुख्यमंत्र्याक वचून मेळ्ळे. मांद्रेचे PIची बदली करपाचे खंय मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलेले आसा. सध्या मांद्रे मतदारसंघात लोबो आपूण विधानसभेच्या इलेक्शनाक बसतलो असो दावो करता आसतनाच मांद्रेच्या विद्यमान पंचाचेर जीवघेणो हल्लो जालो. हो पंच महेश कोनाडकर हाचेर हल्लो जाल्ल्या ह्या प्रकाराचेर मायकल लोबोन सखोल चवकशी करपाची मागणी केलेली आसा. नव्या बोरी पुलाच्या जमीन संपादन प्रक्रियेक स्टे दिवपा विशीं लोटलेच्या शेतकाऱ्यांनी केल्ल्या अर्जावेली सुनावणी जी आसा ती हरीत लवादान 7 जानेवारी मेरेन राखून दवरल्या. सरकारी वकिलान शेतकऱ्यांच्या अर्जाचेर स्पश्टीकरण दिवपाक वेळ मागून घेतलो. दोनूय पक्षांचे म्हणणे आयकून उपरांत हरीत लवादान सुनावणी राखून दवरली. गोंय सरकार ह्या प्रकरणात मुद्दाम वेळ मारून व्हरता असो आरोप शेतकाऱ्यांनी केलेलो आसा. ताका लागून गरज पडली जाल्यार उच्च न्यायालयात वचपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. आपल्याक मंत्री करचो अशी मागणी आपणे केन्नाच करूंक ना. ज्या लोकांनी आपल्याक ह्या पदाचेर पावयलो तांचे खातीर वावुरपाची आनी तांकां न्याय मेळोवन दिवपाचो आपलो उद्देश आशिल्ल्याचे सभापती रमेश तवडकर म्हणटा. मंत्रीपदा विशीं पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक सभापती रमेश तवडकरान जाप दिली. आपल्याक मंत्रीपदाचो कसलोच हावेस ना अशें सभापती रमेश तवडकरान स्पश्ट केलें. ज्या लोकांनी आपल्याक ह्या पदा मेरेन पावयला तांचे खातीर आपूण तांकां न्याय मेळोवन दिवपाचो आपलो पयलो उद्देश आशिल्ल्याचे सभापती रमेश तवडकरान स्पश्ट केले आनी आपल्याक मंत्रीपदाची कसलीच हावेस ना अशें सभापती रमेश तवडकरान म्हणलें. मंत्रीपदा विशीं विचारिल्ल्या प्रश्नाक पत्रकारांक सभापती रमेश तवडकरान जाप दिली. बेळगांवां कत्तली खातीर घेवन वचपी बैलाची वाळपय पुलिशेन सुटका केली. हो बैल मडगांवच्यान हाडिल्लो. बैलाक घेवन वचपी गाडी बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी पाली जांभळी कडेन हाडिल्ली. उपरांत पुलिशेक कळीत केलें. पुलिशेन गाडयेच्या ड्रायव्हराक अटक केली तशेंच ही गाडी लेगीत जप्त केली. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आम आदमी पार्टीन भाजप सरकाराचेर परतून फोग काडलो. ह्या प्रकरणात आमदार आनी मंत्र्यांची नांवां येवन लेगीत तांचेर कसलीच कारवाय जाली ना असो आरोप आपाचो राज्यसभा खासदार संजय सिंह हाणें केला. आम आदमी पार्टीन कॅश फॉर जॉब प्रकरणात भाजप पक्षाचेर परतून फोग काडिल्लो आसा. ह्या प्रकरणात आमदार आनी मंत्र्यांची नांवां फुडें आयलीं तरी लेगीत तांचेर कसलीच कारवाय कित्याक जाली ना असो आरोप आपाचो राज्यसभा खासदार संजय सिंहान केलो.
देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री जाल्यार एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार उपमुख्यमंत्री म्हणून बेरेस्तारा शपथ घेतले। देवेंद्र फडणवीस हांची भेट घेतल्या उपरांत एकनाथ शिंदे हाणें उपमुख्यमंत्री पद स्वीकारिल्लें आसा। एकनाथ शिंदे हांकां गृह खात्याच्या जाग्यार नगर विकास आणि एकाद्रे खंयचे तरी म्हत्वाचे खातें मेळपाची शक्यताय आसा। महायुती सरकाराचो शपथविधी बेरेस्तारा मुंबयच्या आझाद मैदानाचेर जावपाचो आसा। अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री भाजपाचे दिल्लीतले वरिष्ठ नेते शपथविधी सुवाळ्याक बॉम्बे हजर रावपाचे आसात। एके वटेन बेजार आशिल्ले एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेवपाचे आसात। ज्या गृहमंत्री पदा वयल्यान नाराजी नाट्य महाराष्ट्रात घडले तेच गृहमंत्री पद एकनाथ शिंदेक मेळनाशिल्ल्याचे कळून येता। त्या जाग्यार तांकां नगर विकास खात्याचेरूच समाधान मानचें पडटलें। शिवसेनेच्या कांय वेंचीक मंत्र्यांक बेरेस्तारा मुंबय पासून पयस रावपाचें सांगलां आनी तांकां जे खातें मेळटलें त्या बद्दल गुपीत दवरपाक सांगलां। बेरेस्तारा महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतले जाल्यार एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हांकां उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेवची पडटली। गृहमंत्री पदा वयल्यान नाराजी नाट्य जे महाराष्ट्रात चलिल्ले ते गृहमंत्री पद एकनाथ शिंदेक मेळनाशिल्ल्याचें कळटा। महाराष्ट्रातल्या विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेसीच्या सुमार कामगिरी बाबत पक्षाच्या बायल महिला खासदारांनी थेट राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी हांच्याकडेन आपले गाराणे सांगले। महाविकास आघाडीतल्या मित्र पक्षांकडल्यानूच आमी अडचणीत आयिल्ल्याचो प्रकार घडला अशें तांचें म्हणणें। काँग्रेस पक्ष संघटनेत लेगीत व्हड गोंधळ पळोवपाक मेळ्ळा। जबाबदार नेत्यांनी आपल्याकूच भावी मुख्यमंत्री मानून लागींच्या व्यक्तींक उमेदवारी वांटप केल्ल्यान हे अपयश आयले अशी कागाळ तांच्यांनी राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी हांचे कडेन केलेली आसा। शेतकार फाटल्या वर्सभरा सावन आंदोलनां करीत आसा, मात केंद्र सरकार तांच्यो मागण्यो पुराय कित्याक करिनात असो प्रश्न उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांच्यांनी थेट कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान हांकां केलो। केंद्रीय संशोधन संस्थेच्या शताब्दी सुवाळी निमतान बॉम्बे हांगासर आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत ते उलयताले। ह्या सुवाळ्यात धनखड हांच्यांनी चौहान हांकां थेट प्रश्न करीत तुमी शेतकऱ्यांक आश्वासन दिल्लें काय ना ते सांगचे आणि आश्वासन जर दिल्ले आसात जाल्यार ते पुराय कित्याक जावना असो थेट प्रश्न विचारलो। फोंड्यां छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारीत डिजिटल संग्रहालय उबारतले जाल्यार पर्वरे टावन स्क्वेअर उबारपाचो विचार आसा। केंद्रान ज्या 40 प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या तातूंत गोंयच्या ह्या 2 प्रकल्पांचो आस्पाव आसा। पर्यटन क्षेत्राच्या उदरगती खातीर केंद्र सरकारान वेगवेगळ्या राज्यांत 40 प्रकल्प उबारपाचे थारायल्यात। ह्या 40 प्रकल्पां मदीं फोंड्यां छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारीत डिजिटल संग्रहालय आणि पर्वरे टावन स्क्वेअर उबारपाचे आसा। फोंड्यां जावपी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या डिजिटल संग्रहालया खातीर 97.47 कोटी जाल्यार पर्वरेच्या टावन स्क्वेअर प्रकल्पा खातीर 90.74 कोटी रुपया मंजूर जाल्या।
मार्केटातले पणजे मार्केटातले दुकानदार आणि पणजे महापालिकेमदीं दुकानांच्या विशयावयल्यान सध्या कोफुसांव चालू आसा। 2010च्यान दुकानाचे भाडे फारीक करूंक नाशिल्ल्या 400 वेपाऱ्यांक महापालिकेन भाडे फारीक करपाची नोटीशी काडल्या। 7 दिसां भितर भाडे फारीक करूंक ना जाल्यार दुकानां खाली करपाची शिटकावणी पणजे मार्केटांतल्या दुकानदारांक दिलेली आसा। मार्केटांतले हे दुकानदार आणि पणजे महापालिकेमदीं सध्या कोफुसांव चालू आसा। 2010च्यान जे दुकानाचे भाडे स्थगीत आसा ते फारीक करपाक 400 वेपाऱ्यांक महापालिकेन नोटीस काडल्या। 7 दिसां भितर हे भाडे जे आसा ते फारीक करूंक ना जाल्यार दुकान खाली करा अशी थेट शिटकावणी महापालिकेन पणजेच्या दुकानदारांक दिल्या। मिरामार ते कारंजळे वॉकिंग ट्रॅकाचेर आशिल्ल्या स्मार्ट सिटी बेंचांची सामकीच अशी अवतिकाय जालेली आसा। कांय बेंच मोडल्या जाल्यार कांय बेंच थंयसरल्यान गायबूच जाल्लेले दिश्टी पडटा। देखून सरकारान उण्या दर्जाचें सामान वापरलां तशेंच सरकारान ह्या सुविधांची देखरेख सारकी घेवंक ना अशें आपाची फुडारी सेसील रॉड्रिग्स हाणें कागाळ केल्या। तिचें म्हणणें आसा की सरकारान हेची योग्य देखरेख घेवंक जाय आशिल्ली, त्याच बरोबर ह्या बेंचां खातीर बाबत दर्जाचें सामान वापरलां आनी योग्य हाची निगराणी घेवंक नाशिल्ल्यान आपाचे फुडारी तशेंच समाज वावुरपी सेसील रॉड्रिग्साचें म्हणणें आसा। पर्वरी येवपी उड्डाण पुला खातीर जावपी दुल्लाचे प्रदूषण तशेंच येरादारीच्या गैरसोयीच्या फाटभुंयेर उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केल्ली। सोमारा सुनावणे वेळार सार्वजनीक बांदकाम खातें, वाहतूक खातें आनी कॉन्ट्रॅक्टराक एकठांय घेवन बसका घेतली तेन्ना जावपी धूळ प्रदूषणाचेर उपाय काडटले अशें गोंय सरकारान उच्च न्यायालयाक सांगिल्ल्याची म्हायती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान दिल्या। तामिळनाडूत थैमान घालपी फेंगल चक्रीवादाचो परिणाम गोंयांत लेगीत दिसून आयलो। बुधवारा राजधानी पणजे सयत गोंयांत दीसभर पावसाचें वातावरण पळोवपाक मेळ्ळें। दनपारच्या सुमारास पणजेच्या कांय भागांनी तुरळक पावस शिरशिल्लो। गोंय वेधशाळेन लेगीत राज्यांत येल्लो अलर्ट जारी केल्लो। आडवेळ्या पावसाक लागून पिकावळीचेरूय परिणाम जावपाची शक्यताय आसा। पणजे आल्तिनो वाठार ते पणजे शारा मेरेनचे हे ढगाळ पावसाचे निर्माण जाल्ले दनपारचे दृश्य। पेडण्या बस स्टँडाच्या वाठारात सगळीकडे हळशीक पातळ्या। संबंधीत प्रशासनान ह्या बस स्टँडाकडेन पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्याचे स्पष्ट दिसून येता। सेप्टीक टाकयेचे घाणयारे उदक व्हांवता ताका लागून ह्या वाठारात घाणेरडो वास पातळ्ळा। बस स्टँडाचेर पासार जावपी लोकांक नाकार हात धरून वचचें पडटा तेन्ना पालिकेन हातूंत लक्ष घालपाची मागणी थळाव्यांनी केलेली आसा।